इधर है ना इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इधर से एक ही रास्ते में ये रास्ता बंद है और रास्ता चालू है, दोनों जन इधर से भी आता है उधर से भी गाड़ी आता है और टैंकर इधर साइड में रुका है। लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी आके गाड़ी अगर मारेगा बहुत ही बड़ा रिस्क है। ऐसा कितना जान गया दाबोली में, इसके लिए हमको रिक्वेस्ट है टैंकर हट जाओ, नहीं तो किधर और दूसरे जगह में पार्किंग करो, आपको प्रॉब्लम नहीं। मगर ये हाईवे में ऐसा नहीं रखने का है ना, इसीलिए प्लीज़ हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है खास करके भाई टैंकर भी जो साइड में रखेगा सबके लिए अच्छा है। हे आता रोड हायवे आसा आमचो फ्रॉम दाबोली जंक्शन टील NSD बिकॉज ऑफ दीस ब्रिज, हांगा रेल्वेची ब्रिज आसा आमचे, ताका अलायनमेंट करून वयर सकयल करपाचें ते आशिल्लें म्हणून हो रोड एक रोड ट्रॅक आमी बंद केला। गव्हर्मेंटान एक ट्रॅक रोड बंद केला आनी सगळे ट्रॅफिक तुका दुसरे ऑपोजीट सायड घातला आनी एक तेजेर दोन्ही वन वे नाशे आतां वन वे ना, बोथ द वेज ट्रॅफिक्स आर मुवींग। आतां आमी कितें पळयता की रिसेंटली आतां सद्या हे सगळे रोडाचेर तुमी पळयले टँकर पळय, हांगाचेर खंय पर्यंत डेली ऑन एन एवरेज 15 to 16 टँकर अशे एविएशनाचे ते आसा टँकर हांगाच रावता। आतां आमी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन करता आनी पुलिसां कडेन करता, पंचायती कडेन करता, सगळ्यां कडेन करता की बाबा हे टँकर कोणें धरले तांकां काडपाले। हे ओनराक आमी रिक्वेस्ट करता, बाबा तुमी तुमकां खबर आसा लास्ट 3 म्हयन्यान एक डेथ जाले, एक चेडू मेले, हे अशें टँकर पार्क केल्ले आसा, तेजे फाटल्यान गाडी मारून मेल्ली, तेजे पयलीं एक जंक्शनाचेर बीन एकटो मेल्लो। ह्या खातीर एटलीस्ट 4 to 5 प्रिशियस पीपल हॅव लॉस्ट देयर लायफ, प्रिशियस लायफ जस्ट बिकॉज ऑफ दीस रॉंग पार्किंग। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन, हे ओनरा कडेन, प्लीज हे टँकर तुमी हांगाच्यान काडा आनी सगळ्यांक सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा। दुसरे तुमी पळयले थंय पळय आतां बॅरिकेड्स घातलेले, ते पायप्स घातलेले, ट्रॅफिक सारके ते रायट सायडीन सुपर मार्केटान वचपाक, तेय सगळे पायप जमनीचेर पडला। एक वीक जावंक ना पुलिसान घालून तुका हायवे ऑथॉरिटीन घालून एक वीक जावंक ना। ह्या खातीर हांव कितें म्हणटा, जर ते पायप उडोवंक शकता लोकांक फाल्यां उडोवपाक तांकां त्रास जातले। आतां आमी म्हणटा सगळे जाण सारके ड्रायव्हिंग करता अशें आमी म्हणू ना। आतां हांगाच्यान बसीस मूव जाता, ल्हान बायक्स मूव जाता, व्हडले टँकरी मूव जाता। आतां तुमी सद्या पळोवंक शकता डबल ट्रॅका खातीर गाडी दोन्ही सायडीन मूव जाता आनी हो ट्रॅक तुका इवनिंगान सारको बिजी आसता आनी हे तेजे वयर ते म्हणटा पळय मसाला घालता तशी हे टँकर पार्क जाता डेली। कोण मेल्यार जबाबदार कोण? पंचायत जबाबदार, पुलीस जबाबदार, आमी जबाबदार। त्या खातीर हांव कितें म्हणटा, लास्ट फावट बीन सेम जाल्ली तेन्ना हेंच्यांनी विथ इमिडिएट इफेक्ट 1 म्हयनो पर्यंत कोणाक पार्किंग करपाक दिवंक ना। 1 म्हयनो जालो, स्टोरी नॉर्मल, आतां परतून ते पार्किंग करपाक लागले। भितरल्यान खूब पार्किंग एरिया आसा, ते आपले थंय पार्क करूं शकता, रोडाचेरूच पार्क करपाक जाय। हांव पुलीस ऑथॉरिटी कडेन म्हणटा विथ इमिडिएट इफेक्ट प्लीज तुमी तांकां फायन दिया आनी गाडी काडपा लाया। फायन दिला जाल्यार प्लीज गाडी काडपा लाया, नाजाल्यार आमी आमचे आमदार, आमचो हांगाचो आमदार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सर, तेजे कडेन आमी पर्सनली वचूनय सांगूं शकता। वी वील वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, इफ सम एक्शन इज टेकन, इफ नॉट देन वी हॅव नो ऑप्शन, गो टू मोहीन सर।